कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। देश विकास जाऊ जाय जाल्यार देशाची सगळी सीमा भद्र करचे गरजेचे आसा। भद्रता आणि विकास एक नाण्याचे दोन तोंड आशिल्ल्या सारखे म्हण कमांडर विजू सॅम्युएल हेमी सांगले। कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्ले चॅपल युद्धनौका संग्रहालयाच्या आवारात जिल्हा प्रशासन, नौदळाचे मटेरियल असोसिएशन आणि सैनिक बोर्ड वतीन शुक्रवाराक आयोजित केल्ले विजय दिवस कार्यक्रम उद्घाटन करून तेमी उलयले। देशाचे सीमाराखचे कार्य सैनिक करत आसात। तेमगेली ही सेवा आमकां आरामात रावूंक दिता। भारत सरकाराले आत्मनिर्भर भारताक दिवचे जास्त प्रामुख्यतेन रक्षणा क्षेत्रात उत्पादनेत जास्त लोकांक अवकाश मेळचेत आसा म्हण तेमी सांगले। Our seas, our airspace, which these brave people have been doing 24/7. There are many agencies also, internally and externally, who is parallelly playing an important role. They are all unsung heroes. These are people who gives us a good sleep in the night. They are protecting us from all over. This also gives us an opportunity for our country to progress. It's very important that we are safe and secure before we start progressing. Security and development, they are two sides of the coin, same coin, and one drives the other. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೈನಿಕರು ಶಾಂತಿಯ ಸಮಯದಿಂದ ಒಂದು ಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ। श्रीमती वन विभागाचो जागो अतिक्रमण करून अलग अलग पीक काण जीवन करतीत आशिल्ल्या रैताक हक्कपत्र दिवंक जाय म्हण आग्रह करून डिसेंबर 26 तारखेक सकाळी 11 वाजता बेंगळूरच्या फ्रीडम पार्कात स्ट्रायक करतल म्हण कर्नाटक अहिंद रक्षणा समितीचे राज्याध्यक्ष आर किरण कुमार यांनी सांगले। शुक्रवाराक कारवारच्या पत्रिका भवनात पत्रकारां बरोबर उलयले आर किरण कुमार हेमी कितलेशे वर्सांच्यान वन अतिक्रमण करून आशिल्ले लोक त्रास भोगतात जाल्यार सरकार मात्र दोळे धापून आसा। सरकाराले दोळे उगडचे खातीर राज्याच्या सगळे जिल्ह्यात तालुकात रैत संघ मेळून धरण करूंक निर्णय घेयला। कर्नाटक सरकारान वन अतिक्रमणाक हक्कपत्र दिवच्याक सगळे ग्रामपंचायतीक एक वन हक्क समिती केला। ह्या समिती मार्फत अतिक्रमण केल्ले जमीन GPS केलात। रैत लोकांक सगळी दाखलपत्र बी दिलात, पण अजूनही कोणाक बी हक्कपत्र मेळना। हेजे संबंध सरकाराल्या नजरे हाडूंक स्ट्रायक करतले म्हण तेमी सांगले। ಹೋಗಿ ಆ ಮಗುನ ಆ ಅಮ್ಮನ ಕಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ಟು ಆ ಅಮ್ಮನ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ದಬ್ಬಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆಗೆ। 4 ಎಕರೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಇಲ್ದಿರ ಆ ಜನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗುಂಟೆನಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆನಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ निस्त्याबन येवची लॉरी आणि बायकांमध्ये अपघात घडून बाईक सवार 2 लोक मरण पाविल्ली घटना भटकळ शहराच्या मुट्टळ्ळी बायपास लागी राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडली। खूब वेगान येत आशिल्ली निस्ती भरिल्ली लॉरी बायकाक आपटली। परिणाम असो जालो बाईक सवार लोकेश नायक आणि शेखर नायक हेमगेले मरण जाले। बाईक सवार दोगी लोक फायनान्स कंपनीत काम करताले। तेमी भटकळच्यान येत आशिल्ले तेन्ना लॉरीक आपटले। लॉरी चालक बेजबाबदारीन आणि दुर्लक्षपणान लॉरी चलयतालो अशें कळून येयलां। मुट्टळ्ळी बायपास हांगा परत परत अपघात घडत रावतात। तशेंच निस्त्याबंदची लॉरी
अति वेगान आणि बेजबाबदारीन चालन करतात असो आरोप ऐकू येला. काना फाटल्यान येयलो एक ल्हान फोड तोंडाक पुराय फसन कमी जावंकूच शकना असो जाल्लो बालक आतां बरो जाती आसा म्हण वैद्यान सांगलें. सगळ्या प्रार्थनेक फळ मेळ्ळें. ह्या बालकाल्या मदतीक येयले जनशक्ती वेदिकेचे माधव नायक हेमकां बालकाल्या कुटुंबान पायपण धन्यवाद सांगले. कारवार शहराच्या नंदनगदाचे वासी प्रेमानंद कांबळे आणि प्रज्ञा कांबळे हेमगेलो 4 वर्साचो चेडो. तेगेल्या उजव्या काना फाटल्यान बारीक असो फोड येयलो आनी तो फोड तेगेल्या तोंडाक फसरलो. तेमी खासगी दवाखान्यात इलाज केले. महाराष्ट्राच्या गांवठी औषधोपचार केले जाल्यार जास्त जालशिवाय कमी जालें ना. निस्तेमारचे धंद करून जीवन करचे हे गरीब कुटुंबाच्यान होड आस्पत्रेत इलाज करूंक शक्य जालें ना. तेजेन तेमी घरातच दवन इलाज केले. नंदनगद्दा वासी युवराज नायक हेमी माधव नायक हेमकां डिसेंबर 10 तारखेक फोन कॉल करून बालकाली परिस्थिती आणि त्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बद्दल सांगतरेत माधव नायक हेमी बालकाल्या घराक भेट दिवन ताबडतोब आपल्या वाहनाचेर कारवार मेडिकल कॉलेजात हाडले. मेडिकल कॉलेजाच्या वैद्यान बालक पयलेच्या स्थिती येवचे बद्दल संशय व्यक्त केलो. जाल्यार बी माधव नायक हेमगेल्या विनंतीक मेडिकल कॉलेजाचे निर्देशक डॉक्टर गजानन नायक हेमी हुबळी किम्स आस्पत्रेत रेफर केले आनी हांच्यान हुबळी व्हरूंक ॲम्ब्युलन्स बी करून दिले. हुबळी किम्स आस्पत्रेत दाखल करून इलाज केले नंतर आतां बालक पुराय आराम जाती आसा. बसून स्वता जेवता. हुबळी किम्स आस्पत्रेत नर्स जावन सेवा करत आशिल्ले टिना हेमी गरजेचेर रगत दिले. तेजेन बालकाक इलाज करूंक सहाय जाले. माधव नायक हेमगेल्या ह्या कार्याक सार्वजनिका खंयच्यान प्रशंसा व्यक्त जाल्यार बालकाल्या कुटुंबा खंयच्यान कृतज्ञता व्यक्त जाला. माधव नायक हेमगेल्या हृदयस्पर्शी ह्या कार्याक कारवार न्यूज बी धन्यवाद अर्पण करता. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.